काणकोणच्या चापोली धरणा लागसार आशिल्ल्या दोंगरांक सोमारा राती परतून एकदा उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान रानांतले जैवविविधताय तशेंच काजू बागायती लासून गोबर जाले. चापोली दोंगरावयल्या झाडां कापपाच्या प्रकरणाक लागून हो लागला असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी जनार्दन भंडारीन केला. जाल्यार दोंगराक लागिल्लो उजो पालोवपा खातीर गोंय रान उदरगत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे नेटान यत्न चालू आसा अशी माहिती रान खात्याचो उपरान संरक्षक प्रेम कुमारान सांगले. आतां पळय ह्या दिसान तुमकां खबर आसा कितें चल्लें तें काणकोणा म्हालाक. आतां म्हाका कितल्याशे लोकांले फोन येवपा लागलात आनी ते वेगवेगळे टर्क वितरक म्हाका सांगपा लागलात पळय म्हणपा लागला जनार्दन हे पळय ह्या दिसा मध्ये लांकड मारले आसा खुबशे वेगवेगळे कडेन. तेन्ना आमकां एक दिसता तर्क आमचे दिसता म्हणटा आमच्या मनान दिसता आपूण खरें काय खोटें जावं कित्याक एखाद्या आमी आतां मूळ आतां लांकडां मारली आसात पळय थोडी जिवंत मारल्या थोडी उबी आसली मागीर हें जाल्ली ती सुकल्ली मारली आसात. मागीर हे आतां गेल्यार आमी तांचेर कंप्लेन दिल्ली आसा पळय ती सगळ्यांचेर म्हणजे एखाद्याने मुळाचे पुरावे नश्ट करपा खातीर एखाद्या उजो घालूंक शकता म्हणटा ते तेका तूं मातसो खबरदारी घे म्हणटा. हें अशें जावपा जायना म्हणटा तो एखाद्या तुका तुमी खोलकायेन तुमी लक्ष घाला म्हण कित्याक फॉरेस्टाचे दबाव घाला म्हणटा हांव पुलिशे दबाव घाला म्हणटा की मुळाची एका पुरावे नश्ट करपा खातीर हें जावंक शकता म्हण कित्याक मोठ्या प्रमाणान आतां 5 ट्रक मारला म्हणजे लाकूड म्हणजे सांगू जायना न्ही. खंय खंय एक 5 ट्रक एक कडेन मारपाक शकना पळय ते वेगवेगळे जाग्यार मुळां आसपाक शकता ती मागीर ते पुरावे नश्ट जावंक शकता म्हणटा ते हेतून हांव कांय सांगूंक शकता. जो पर्यंत म्हाका लोकांनी सांगलेलें पूण आतां हांव म्हणजे हेजेर शोध लावपा जाय आनी अभ्यास करपा जाय आनी बेश्टें उलयलें जायना ना. With the staff from Goa Forest Development Corporation, with active support from BMC, they tried to douse the fire. They have made fire lines to control the fire, and I'm waiting official report from. We don't have network from top of hillock, so I'm waiting for official report from the RFOs concerned of the complete dowsing report. We have required staff, but since this is fire season, and since the sites where fires are happening are bit not accessible, because if we see in South Goa presently most of the fires they are happening in private forest areas. So in government forests we have specific trekking routes, fire lines created already, so with which we are managing. So in case of fires in private forests, because our jurisdiction of patrol and everything ends with government forests, so in the case of private forest I would appeal to the public and also other like-minded groups like BMCs, village panchayats and other active youths of the village to keep a close eye on the fire incidents in private forest areas.